हो जो आरजी पक्ष आसा पळय तो पयलीं पसून फटींग म्हणत उलयता. तांचो धंदोच तो. तांणी बरें कितें केलां हें हांव नकळो, कारण ताचेर हांव चड उलयना, कारण ताचेर उलोवनूय अर्थ ना तांचे विशीं. कारण आज पसून ह्यांनी जी फटींग म्हणून गेल्या ती सगळी दोळे मुखार आसा, त्या बद्दल दुमत ना. रवी पात्रांव उलोवन गेलो, हो आर्जीक भिता परत एकदा प्रूव जाल्ले आसा. आयज आमकां मडकय मतदारसंघात जवळ जवळ 4,500 मतां पडलेली आसा आणि ही स्वाभिमानी गोंयकारांची 4,500 मतां. काल जो उलयलो स्टेजीर तो कितको खरें उलयता, कितको फटींग उलयता ते प्रत्येक जाण जाणा. हेजे पार्टीचेर इतको मोग कित्याक लागून जालो, शापूर बस्तीचो हेजे पार्टीचेर मोग कित्याक लागून जालो हो मुद्दम तेणें एक्सप्लेन करचें, जेणे करून ताका कळटलें की हे लोक कशे येयले आनी खंयच्यान येयले ते. आमचे लोक स्वाभिमानी आसा. आमच्या लोकांनी स्वाभिमान आजून जितो आसा. स्वाभिमान काबार करपाक जेणे ट्राय केलो ताका एक चपराक पडलेली आसा, स्वाभिमान जितो आसा म्हणून. आनी खंयच्या लेवलार फटींग उलयले तेवूय प्रत्येकान पळयले. आरजी तुमी स्वाभिमान तुमचो जिखलेलो आसा. आमी हरले आसात, आमी कागदार हरले आसात, पूण हे जे मायग्रंट वोट बँक आसा तेका लागून आयज आमी कागदार हरोन दिसता, पूण स्वाभिमान तुमचो पयले फावट जिखलेलो आसा.